इसीत घालून दिल्ले नेम पाळत अशी मागणी करीत पिळगांवच्या लोकांनी सोमारा मिनाची येरादारी आडायली। तिडकल्ल्यात लोकां वांगडा थळावी सरपंच आनी पंच वांगडी रस्त्याचेर देविल्ले। कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या उतराचेर दादोशी जावन सुमार 2.5 वरां उपरांत लोकांनी मिनाचे ट्रक सोडले। फातोडेच्या 6 वरांचेर लोक रस्त्यार देविल्ले। पळयात। इसीत घालून दिल्ले नेम पाळिनासतना मिनाची येरादारी करतात असो आरोप करीत पिळगांवचे लोक सोमारा सकाळी 6 वरांचेर अचकीत रस्त्यार देवले। तिडकल्ल्या लोकांनी पिळगांव सारमानस जंक्शनाचेर वेदांताचे मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले। धुल्ल प्रदूषण टाळपा खातीर मिनाची येरादारी करपी ट्रकांची व्हिलां क्लीन करात। इसीत घालून दिल्ले नेम पाळात अशी मागणी रस्त्याचेर देविल्ल्या थळाव्या लोकांनी केली। ह्या वेळार पुलीस लेगीत पाविल्ले। लोकां वांगडा चर्चा करून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांची मागणी मान्य करतकीच लोक फाटीं सरले। कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या उतराचेर धादोशी जावन सुमार 2.5 वरां उपरांत लोकांनी मिनाचे ट्रक सोडले। कांयच कशें आसा, ट्रान्सपोर्ट हो जो आसा तो तेंच्यांनी संघ चालू केल्लो। हांव संघ चालू केल्ल्या बद्दल तेंचो कांयच ना, पूण तेंच्यांनी म्हटलें की संघ जो टायम आसा हो इसीचो टायम आमी फॉलो करता। हांव म्हणटा इसीचो जर तुमी टायम फॉलो करता जाल्यार इसीन जे कंडिशनां घातलेली आसा, जेणे करून व्हील वॉश आसा, इसीन रोड मागलेलो आसा पळय, त्या रोडान तुमी ट्रान्सपोर्ट करपाक जाय। तर तुमी ट्रान्सपोर्ट हो जो आसा व्हील वॉश नासतना करता आनी इसीच्या भायर जो रोड तुमी टेम्पररी मागला पळय त्या रोडांसून तुमी संघ हो ट्रान्सपोर्ट चालू करता। म्हणून आमी फक्त ह्या विचारपाक लागून आमी ह्या ट्रान्सपोर्टाक येयले। आयज फूल पंचायत बॉडी सुद्दां आसली। आतां वेळा कारणान कामां धंद्याक वचोंक जाय म्हणून आयज पंचायत सुद्दां गेल्लेली आसा। सो आमचे इतलेच रिक्वेस्ट सांगला, पीए सुद्दां आसलो, सो तांकां सांगला की तुमचो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो 8ंकूच चालू कर। कित्याक तुमी 8ंक हो टायम मागून घेतलेलो आसा। कित्याक इसी जेन्ना रोड क्लोज जालो तेन्ना तुमी नारायण घाट जो मायन्स डिपार्टमेंटानसून तुमी रोड मागून घेतला आनी टायम मागून घेतला की आमकां बाबा 8ंक ट्रान्सपोर्ट करचो। सो आमी आयज रिक्वेस्ट केला मॅनेजमेंटाक की तुमी 8ंक तुमचो ट्रान्सपोर्ट चालू करचो। आमी आमच्या बद्दल कांयच ना। सो हेंच आमच्या पंचायतीन सुद्दां हेंच सांगलेलें आसा की तुमी 8ंक ट्रान्सपोर्ट चालू करचो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचल चांद रिपोर्टर तुकाराम सावंत।